गवंडाळी पूल कुमारजुव्या गवंडाळी पूल आहा तो ताजें लोड टेस्टिंग कालूच पूर्ण जालें. पूल हो म्हाका दिसता 2-1 वर्सां पयलीं उद्घाटन केल्लो, पण काही टेक्निकल मायनर टेक्निकल प्रॉब्लेम सापडल्यामुळे पुलाचे गर्डर स्ट्रेंथन केले गेले आणि पूर्ण लोड टेस्टिंग काल पूर्ण करून परत एकदा पुलाचे लोकांक म्हणजे फूल लोडेड हाजे क्लियरन्स ऑलरेडी आमकां मेळिल्लें आसा. रस्त्याच्या बाबतींत एक्सिडेंट हे गोंयान देशाच्या एकूण एवरेजी पेक्षा 4-5 पटीन आसा, पण गोंयची वाहनाची संख्या ही 8-10 पटीन आहा. हें आमकां ताजे वर लक्षांत दवरूंक जाय. दॅट डज नॉट जस्टिफाय एक्सिडेंट हे शिस्तीन रोड रूल्स सारके पाळीत जाल्यार एक्सिडेंट कमी जावपाक वेळ लागचो ना. आयज जवळ 40 कोटी खर्च करून हे आयज फ्लायओव्हराच्या कामाची सुरवात जाता. दिवाळेच्या पुलाचो प्रश्न आसा, हांगा दिवाळेकार आमचे सरपंच आनी बाकीचे लोक येयल्ले आसा. तोय प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टराच्या मनान आसा घेवपाचो. जे फुडले प्रोजेक्ट कांय घेवपाचे आहा तितून दिवाळेच्या पुलाचो प्रोजेक्ट होय बी ऑन प्रायोरिटीचेर घेवपाचो सरकाराचो विचार आसा. गोंयच्या आदल्या पुलांचे ऑडिट करपाचें काम एका एजन्सीक दिला. काम रोखडेंच सुरू म्हूण सुदीन उलयला. 2,30,00,000 खंय ऑडिटाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. गोंयच्यान चर्ची कडेन गेल्या नंतर लोकांक ट्युरिस्ट जे आसा तांकां नॅशनल हायवेचेर येवपाक थंय जें पळय कंजेशन जाता तें सगळें कमी करपा खातीर आज हो फ्लायओव्हर ओल्ड गोवाचो आमी 40 कोटी म्हणून चालू करता. डिस्टन्स कितले लांब? सादारण हो 7.5 मिटर हायट आसा आनी दोनूय सायडीन मेळून 190 आनी 190 असो ताजो स्लोप आसा. लेंथ कितले आसा? फ्लायओव्हराची लेंथ म्हणजे लोवेस्ट पॉयंट परत तेवटेन इज ऑलमोस्ट से अबाउट 180 मिटर्स. आमी एजन्सी कन्सल्टंट जो आसा तो नॉमिनेट केला. 2,30,00,000 रुपया ताका खर्च आसा. ताजी वर्क ऑर्डर ह्या दिवसां दिवपा आशिल्ली, दिली की ना हें म्हाका आतां लक्षांत ना, पूण नक्कीच दिली ना जाल्यार सुद्दां ह्या म्हयन्याक ती दिली गेली वतली आनी हें काम सादारण 1 वर्सांत सगळें कंप्लीट जाता. कोणची एजन्सी? लक्षांत ना म्हज्या, पण एक एजन्सी आसा जी हें फूल ऑडिट करता ती. कितले ब्रिजीस आयडेंटिफाय जाले आतां दिलां तें. जे जुने पोर्तुगीज कालीन त्या नंतर पोर्तुगीज गेले नंतर आमी बांदिल्ले ब्रिज आसा हे सगळ्यांचे ऑडिट ही एजन्सी करतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.